शनिवार आयतार राज्यात पावसान दमदार हाजेरी लायली। वाळपय उच्च माध्यमिक शाळेच्या मैदानार उदक भरून मैदानाक तळ्याचे स्वरूप आयले। शाळेच्या मैदानात भरिल्ल्या उदकान कांय भुरग्यांनी खेळ खेळत जलक्रीडाच केली। पावसाचे उदक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान हे उदक शाळेच्या मैदानात भरतूच आसा। सेगीत पावस पडत रावलो जाल्यार पुराय वाठार उदकान बुडपाची शक्यताय आसा। उदकान खेळपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर लेगीत परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। संबंधितांत हातून लक्ष घालून ह्या उदकाक वाट मेकळी करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केला। मजा आ रहा है। हाँ, रोज इधर ही आता है खेलने को। हाँ, कभी कभी नाला भी हो जाता है। हाँ, बीमार पड़े तो हाँ। या बारिश की वजह से। अभी पहले इधर पाणी था। नहीं, हाँ, अभी है। पावसाक सध्या दोन्ही झाले सुरुवात झालेली आसा आणि आम्ही पळयतात की हे वाळपे उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो जो ग्राउंड आसा हांगासर तळे साचलेले आसा। पावसाक तसो जोर ना म्हटल्यार हांगासर पहिल्या पावसानच हांगासर उदक साडल्या कारणान लोकांनी आश्चर्य व्यक्त केलेले आसा। ह्यो ग्राउंड आसा तेतूर सरकारी प्राथमिक विद्यालयाची भुरगीं तशेंच उच्च माध्यमिक विद्यालयाची भुरगीं हांगासर खेळटात। तशेंच वाळपे वाठाराचे जे भुरगे आसा ते हांगासर खेळपाचो आनंद घेता। मात हांगासर पावसाचें उदक साडल्या कारणान भुरग्यांक हांगासर खेळपाक अडथळो निर्माण जाल्लो आसा। आमी हांगासर फाटल्यान पळयता की बारीक बारीक भुरगीं आसा ती हांगासर खेळटा। तेका लागून हे उदक जर पावस जर असो पडलो जाल्यार उदक साठोवन उदकाची पातळी आसा ती वाडोवंक शकता आणि हांगासर भुरग्यांक सुद्दां अडथळे निर्माण जावन भुरग्यांची जिवीत हानी सुद्दां जावंक शकता। तेका लागून हांगासर जे संबंधीत खाते आसा तेंच्यांनी हे उदक वचपा खातीर वाट करपाची गरज आसा। कित्याक तर हांगासर उदक वचपाक वाट ना तेका लागून हांगासर उदक जे साठलेले आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।